मायमोगाचं योगकार हा मनीषा जाधव सुरेख पोळ्याचे हेडलाईन्स। पत्रादेवी चेकपोस्टार नुसते ट्रान्सपोर्ट करपी गाड्यांची पळवणी कशे तरेन जाता ते दाखयता गोवा 365। या चेकपोस्टार पळवणी करपी फकत गाड्यांचेर मारता नदर पण पुरायपणान करिना पळवणी। पळयात स्पेशल रिपोर्ट। वास्को पारंपरिक नुस्ते विक्रेत्यांक रस्त्या कुशीक बेकायदेशीरपणान नुस्ते विकपी नुस्तेकारांचो त्रास। तांचेर बंदी हाडपाची मागणी धरताली नेट। निमाणे पुलिसा वांगडा मुरगांव पालिका मंडळान केली खर कारवाय। बऱ्याच वर्सां सावन उक्तो आशिल्लो दिवचल मार्केट वाठारांतलो मुखेल गटर। हो गटर जावन रावला हुस्क्याचो विषय। गटाराकडेन आडनदर चलयल्ल्यान लोकांच्या जीवाक धोको। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। पत्रादेवी चेकपोस्टार नुस्ते ट्रान्सपोर्ट करपी गाड्यांची पळवणी कशे तरेन जाता ते दाखयता गोवा 365। या चेकपोस्टार पळवणी करपी फकत गाड्यांचेर नदर मारता आणि धाडटात खंय। तांची पुरायपणान पळवणी करिना। पळयात संदीप कामोलकाराचो स्पेशल रिपोर्ट। हांव आतां पत्रादेवी आसा। आमी आयज सकाळी 4:30 पासून हांगासर सगळं म्हणजे हांगासर चेकपोस्टार कितें चलता तें पळोवपाक येयल्ले। जे नुस्तें येता भायल्यान ते कशें कितें केलें वयता तें पळोवपाक लागून फूड्स अँड ड्रग्साच्या ऑफिसान गेले। ते क्वॉलिटी कंट्रोल म्हणून कितें तरी ऑफिस आहा तेंचे FDA आनी थंय जे ऑफिसर आसा ते गोंयकार नसल्या कारणान हांगासर कितें घडटा तेंच कळना। ते म्हणटा कितें की आमी तांकां विचारलें की बाबा हे तुमी कशें नुस्तें चॅक करता, जाल्यार ते नुस्तें चॅक करीत ना। ज्यो हांगासरल्यान पार्सल गाडी आसता जे कर्नाटका बी वचपाच्यो त्यो भायल्या भायर वयता त्यो ओपन केल्यो वचना। आमी तांकां प्रश्न केलो, समजा हे कर्नाटकाचे म्हण हांगासरल्यान ड्रग्स हाडलो नाजाल्यार वेपन्स एक गाडी भरून हाडली जाल्यार तुमकां कशें कळटलें? कारण ते म्हणटा आमी क्वॉलिटी कंट्रोल आमचे कडेन व्हॅन आसा तितूंतल्यान आमी चॅक करता। आतां कशें चॅक करता जाल्यार म्हाका जाल्यार कांय कळना। कारण क्वॉलिटी कंट्रोल जी व्हॅन आसा तीच पयली अवतिकाय जाल्लेली आसा तेची, तेकाच पयली ती सारकी करपाची गरज आसा। आनी तो ऑफिसर कोण तरी हिंदी उलयता तो सांगता आमी तुका जाय जाल्यार डिटेल तूं ऑफिसान यो, ऑफिसान तुका डिटेल मेळटले। तेका आमी विचारलें की तूं बाबा हांगा कितें आसा? तर तो म्हणटा आपण चॅक करपाक आसा। आमी म्हटलें तूं चॅक कितें करता? जाल्यार तो म्हणटा गाडयो चॅक करता। गाडयो फक्त तो पळयता, तेंचे पेपर घेता आनी पेपर घेवन गाडयो सोडटा आनी हेच्या पलीकडे तो कांयच करिना। राज्यांत गुन्यांवांनी वाड जायत चल्ल्या। कसल्याच बेकायदेशीर गजालीक थांब ना। हो पत्रादेवीचो चेकपोस्ट। हांगा मालवाहू गाडयो येरादारी करतात, पूण पळोवणी कसल्याच गाडयांची जायना। आनी मागीर म्हणटात गोंयांत बेकायदेशीर रितीन ड्रग्स सप्लाय जाता। हाजेर सरकारान पळोवणी करपाकच जाय। पळयात समाज वावुरपी संजय बर्डेन सरकाराचेर केल्ली टिका। कंट्रोल ऑफ इंडियाचे क्वालिटी कंट्रोल थंय बरयलेले आसा। नुस्तें ते चेक करता न्हू, तेंचे कडेन मशिनरी ना। ते जर गाडयो जर पळयत जाल्यार तेंचे लॅबोरेटरी जी आसा न्हू, एक आडकी मोडकी जी व्हॅन केन्नाची तरी हाडून तेंच्यांनी दवरलेली आसा आनी तेतून खंय ते लॅब सिस्टम आसा। खंय कसली लॅब सिस्टम दाखयना कोणाक, खंय कांयच दाखयना। थंयसर येता पेपर चेक करता। हांगासून केरला गाडयो चल्ल्यो तेंच्यो गाडयो चेक करप ना। हांगासून कर्नाटकान बेंगलोर गाडयो वयता तेंची चेक करप ना। तर आयज चेक करप ना तर ते हे जे दिसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे नांव पिड्डें जालें ड्रग्साक लागून। गोंयान ड्रग्स खंयसून येयले प्रमोद सावंत बाबा गोंयान तयार जाता। जर हांगासून जर भितर जर ड्रग्स गेले परत थंयसून इम्पोर्ट जर भायर जर गेले थंयसून हांगासून गोंयासून भायर परत कशे गेले हे प्रमोद सावंतान हेजेर कांयच उलयलें ना। चेक नहीं कर रहे, ये कंपनी जा रहा है, कंपनी वाला गाड़ी चेक नहीं होता। यहाँ चेक पोस्ट से जा रहा है तो मैंने डिटेल्स चेक किया गाड़ी का। सिर्फ डिटेल नहीं, जो मच्छी वही चेक होता है, तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए जाता है। ये कंपनी जा रहा है फ्रोजन माल। तो आप चेक नहीं कर रहे। अगर ड्रग्स गया तो आप क्या करेंगे? आप कैसे कह सकते हैं? कंपनी नहीं है। अरे पर आप चेक करना चाहिए ना, अगर क्या है अंदर, आपको इधर बैठाया क्यों? इसलिए तो वो टपाल और वो सब लेकर आते डॉक्यूमेंट अपना। तो नहीं डॉक्यूमेंट चेक करने से क्या फ़ायदा?
मच्छी है ना, मच्छी मच्छी चेक होता है, मार्केट जो जाता है हाँ। वो चेक होता है। कैसे चेक है? कंपनी क्या? और अरे- गोवा के बाहर जो जाता है ये वो जो चेक ऑफिस गोवा है के ना, बाहर नहीं, ये जो अंदर आता ऑफिस है है ना, बाहर ये से। अंदर आता है, गोवा में आता है, आपको इधर बैठाया है चेक करने के लिए। आप सिर्फ पेपर चेक कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। अगर ड्रग्स गया, नहीं वेपन्स गया, तो आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ऐसा कैसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं आप? नहीं होता है, तुमको कैसे मालूम हो? ड्रग गया, वेपन्स गए तो आपको कैसे मालूम होगा? जो नहीं होता। जिस हिसाब से हमारा आप कैसे SOP है, सर्टिफिकेट दे उसी हिसाब सकते हैं? से काम करते आप हैं। सर्टिफिकेट और कैसे बाकी दे आपको सकते हैं? जैसा और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप FDM जाके उसको वो कर सकते हैं, इधर क्यों बैठे हैं आप? चेकिंग के लिए, फिश हाँ, क्या टेस्टिंग checking हाँ, होता है? वही बोल रहे टेस्टिंग हैं। के लिए। हाँ, फिश टेस्टिंग के लिए, इसीलिए तो ये ऑफिस है। नहीं कहाँ हो हो गई ना कैसे अभी? चेक करते हैं आप? तो ये इसका मच्छी कैसे चेक करूँ? इसका हाँ? अथॉरिटी नहीं क्या है। है आपके पास इंस्ट्रूमेंट? क्या है? कंपनी जा रहा है, वो मच्छी चेक नहीं होता है। हम वही बोल रहे हैं। मार्केट को जो मार्केट स्टोरेज के लिए जाता है ना, अब जैसे हाँ। एटलस हुआ आपका, एटलस हुआ और भी जो कंपनी है, ऐसी कंपनी जाता है तो उनका माल चेक नहीं होता। ये इधर का पावती है, हाँ, हे फूड लायसन आहे. चेक करतात. आणि गोव्यातून जातात ना तुम्ही? हा बाहेरून जातो मी. बाहेरून जातो. बायपासून. पण आता किती गणित आहे आता गोव्यातून मार्गे जातात, गोव्यातून चेक केलं पाहिजे ना. गोवा मार्केटला जायचं असेल, मार्केटमध्ये खाली करायचं असेल हां तर यांचं एक करतात, चेक करतात, पेपर देतात. हां मग परत त्या मार्केटमध्ये ते पेपर घेणार, ते चेक करणार ते चेक करणार. आणि तिकडे खाली हा, करणार. तिकडे खाली. तिकडे डायरेक्ट बाहेर आहे. पेपर कुठे आहे रे तुझे? आणता आणि तू पुढे किती याला वरात घेऊन काढला. हां पेन्सिलची गाडी. अरे ते 5 लाख आहे. मग आर.टी.ओ चेक करून सांगतो आमचं. आर.टी.ओ दाखवून तुम्ही आर.टी.ओ दाखवून दाखव, डॉक्युमेंट दाखव आर.टी.ओ. वाटो है इधर इधर क्या है? हे चेक करणार पडतं. हाँ, दिखाया है उनको, चेक किया. मच्छी? अंदर का गाड़ी नहीं चेक करता. हाँ, बाहर का गाड़ी नहीं चेक करता. ये बाहर का गाड़ी. मार्केट जाने का रहेगा, इधर के मार्केट को चेक करता. आपने नाम क्या बोला कंपनी का? कंपनी नहीं है, एफडी है रे. FDA के ऑफिस है ना। हाँ एफडीए का है ना, एफडीए ऐसा ही है, गुटखा भी बेचता है वो, मालूम मुझे. उनका वीडियो है हमारे पास. मागे त्याने घालून तो वैताला म्हणत काय हा काय हा तो तू तुझे नोकर कोणाचं नोकर, तू गव्हर्नमेंटचं नोकर, तू आडून थंय नुसतं रस्त्यात कर. आता आडून जोडला तू. अरे तो त्यांची ड्युटी, त्यांनी सगळं चेक करून तसून आपण घेऊन आडून गाडीन जोडून जाय आणि गाडी स्टार्ट मारलेली तिने. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आणि मुझैफ शेख. आता घेऊ एक लहानसं विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को नुस्तें विक्रेत्यांक कितलीशीच वर्सां जाली भायर रस्त्या कुशीक घेवन बसपी नुस्तेकारांचो त्रास सोंसचो पडटा. वास्को नुस्तें मार्केटा भायर रस्त्या कुशीक बेकायदेशीरपणान नुस्तें विक्रेत्यांचेर बंदी हाडात ही मागणी नेट धरताली. पुलिसा वांगडा मुरगांव पालिका मंडळान सोमारा खर कारवाई केली. पळोवयात. अरे कल फुरूट कर एक सांग एक आंब्या झाड हा तुझी घरा आम्ही झाले तू फल आपला आम्ही कोणी मारलं तर बरे तू सांगतो सर बाजार एक झाडवा इकनाक म्हणून माझ्या आम्ही मरे माझ्या झाडा आम्ही घुरी मरे कोण जर डिस्टर्ब करपास म्हाका प्रॉब्लेम कसो आमकां कंप्लेन येयले आमी रिएक्ट करता कळ्ळें न्हू आनी आमकां ते नुस्तेकारांक आमकां भितर हालमार बंद करून घरा भितर निघतो पयलीं सांगता घरा भितर निघतो आमकां काय बंद करून घरा भितर निघतो घरा भितर निघतो प्रॉब्लेम काय ना रस्त्यार ते म्हणटा हांगा माल होलसेल मार्केटूच ना न्हू तेंचो प्रॉब्लेम ते हांगा होलसेल मार्केट ना लोडिंग अनलोडिंग करा आनी तुमचे खंय भायर खंय विकपाचें का हे तेचो रूल ते ती म्हणटा
म्हटल्यार तुम्ही आमकां ट्रस्ट करताय आमी आमकां काय प्रॉब्लेम ना होलसेलान मार्केटकार आमकां बोबडी घालता म्हणून आमी हांगा येयलेल्या तुमी आमचे कडेन कॉपरेट करा तुमचे कितें सांगला ते तुवें म्हाका 2 वरां दिवपाचें न्हू ते हांव उलयतां तुमी वांगडा आसल्यार तुमी बरें जातलें आमी मेळोन बरें कितें लागता सगळीं आमी वाचलोकार न्हू म्हाका प्रॉब्लेम काय ना तूं 2 वरां बंद ना 3 वरां बंद आमकां प्रॉब्लेम काय ना पूण तांकां प्रॉब्लेम जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम ते बंद करूंक लायता आमकां फकत सांजची 6 ती 8 दिया आमी सकाळची घेना फकत आमी सांजची दिया त्याच्या वयर आमी म्हाका ना आनी काय ते दिया आमकां बोटी सांजचे येता 6 सून 8 इतले दिया आमकां सर आमचे नुस्तें येता बोटीचे बीन फ्रेश नुस्तें तेका लागून लोक आमचे कडेन व्हरपाक येतात नुस्तें तर आमकां सगळें एक पाटलें आमचें नुस्तें दिया आतां 2 पाटले येयले 4 पाटले ते आमी मडगांव काय घेवन वचोंक जायना पेट्रोलाचे आनी मार्केटाचो ते पयशे थिंगाच हे जाता म्हणून आमी हिंगा विकतात ते नुस्तें आता म्युन्सिपालिटी कित्याक लागून येयलें तेच आमकां बंद करपाक येयल्ली हिंगा विकनाका म्हणून आम्ही परत परत होलसेल विक्रेत्यांक या वाठारात नुस्तें विकचे न्हय अशी विनंती केल्या कारण ताचो परिणाम आमच्या पारंपारीक नुस्तेमारांच्या व्यवसायाचेर जाता जायते फावट आव्हानां केल्या उपरांत लेगीत ही बेकायदेशीर कृती चालूच आसा जाका लागून आमकां खर कारवाई करपा बगर दुसरो पर्याय उरलो ना नगराध्यक्षाचे म्हणणे आमचे जे फिशर फोक्स नुस्तें मार्केटान बसतात त्यांची कंप्लेंट आसली कित्याक खाऱ्यावाड्या होलसेल विकता नुस्तें आनी तांकां गिरायक जायना म्हणून आनी एज पर रूल ती म्हणटा हें इनलिगल म्हणून आमी खूब फावटी प्रयत्न केलो आतां गेली कितलीच वर्सां जाली आमी सांगता आनी हांगा जायना बोवाळ जाता पूण ती म्हणटा आमचें पोट चलपाक जाय आनी आमकांय खंय तरी धंदो करपाक जाय आमी चोरून काय हाडून हें करना म्हणटा ती म्हणून आमी आतां चिंतला परत आनी एकदां तेंचे उलोवन घेवन बाबा आमी तांकां इवन आमी तांकां पण सांगलेलें तांकां सकाळचो एक 6 ते 9 मेरेन टायमींग जाता ते दवरा ती रेडी ना जावंक आतां पूण आतां आमी उबे आसलेले तेन्ना तेंच्यांनी जे हांगा होलसेल विकता तेंच्यांनी सांगला बाबा आमकां एक सांजचो तरी 1-2 वरां दी म्हणून आमी सांगला बाबा आमचें काम उलोवपाचें आनी आमी उलयता म्हणटा तेंच्यांनी आयकल्यार बरें आहा पूण तेंचे तर आयकना जाल्यार आमी काय करूंक शकना हांगा जे तुमकां फुटपाथीचेर बसून विकूंक शकना तुमी इवन ती म्हणटा आमी नाल्यार विकतलीच तेचेर मागीर आमी कितें आसा ते आमी पुलिसांकूय आपयला ट्रॅफिकाकूय आपयला आनी एज पर रूल तेंच्यांनी आतां कायदो कितें इनलिगली चलता तेंच्यांनी आपण हातीन एवरी टायम आमी हांगा येवंक शकना कित्याक आमकां खुबशीं कामां आसा पूण आमी तांकां एक रिक्वेस्ट तांकां पांयां पडल्या आमी बाबा खंय तरी हें बंद जावपाक जाय कित्याक मार्केट आमचें नवें मार्केट सुरू जावपाचें आनी नुस्तेकारांक थंय येवन नुस्तें विकपाक जाय आमकां तांकां रस्त्यार येवन विकपाची नाका म्हणून आमचो प्रयत्न चालू आहा इवन थोड्यांची नांवां थंयसर नुस्तें मार्केटां आसा ती तर ते बसपाक सोदतात तांकां थंय बसोवपाचो आमी प्रयत्न करता म्हणून इतलेंच सांगता तुमच्या माध्यमांतून खंय तरी हांव हें स्टॉप जावपाक जाय न्यू फीश मार्केटाक आमी आतां पळयतले बाबा कितले जाण थंय येवन बसता म्हणून आनी इवन दो ते जागे आसा पयलींचे आतां कशें आहा पयलींचे थोड्यांचे हेंचोय जागो आसा थंय हे येवन थिंगा नुस्तें विकपाक शकता पूण आमचें कशें आहा आमकां जाय रेव्हेन्यू आनी थंय तर खाली आसा कोण कोणाक थंय हाडोवपाक शकना बाबा हो हेचो जागो म्हणटा तो जागो तेचो न्हू तो जागो म्युन्सिपालिटीचो तो मनीस तो दिसाक आमकां 30 रुपया भरता जाल्यार तो जागो खाली हाडल्यार आमकां तो परवा ना पूण तो थंयसर खाली ना आनी पयशेय आमकां मेळना जाल्यार आमी कोणाकूय बसोवपाक शकता हो आमचो रायट आहा म्युन्सिपालिटीचो हें आतां आमगे तांकां तेन्नाय सांगलेलें पूण जाता जाल्यार कोण थंयसर दिसता बा आपूण थंय येवन बसून नुस्तें विकपाचो आनी तें खाली आसा जाल्यार आमी ताका बसयतले गोवा 365 खातीर हिरू महाले मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर बऱ्याच वर्सां सावन उक्तो आशिल्लो दिवचल मार्केट वाठारांतलो मुखेल गटर हुस्क्याचो विशय जाला गटारा कडेन आडनदर जाल्ल्यान लागसर रावपी आनी बाजारात येवपी लोकांक धोको निर्माण जाला गटर नितळ करपाची मागणी करून लेगीत हो विशय हुमकळत पडला पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट आमी पळयतात म्हाज्या फाटल्यानूच जे गटर आसा जे मेन मार्केटांतले गटर जे दिवचलेची सगळी घाण जी आसा ती हांगांतल्यान न्हंये कडेन वता ह्या गटरांतल्यान आनी ते गटर पळयल्यार आमकां अशें दिसता की ते गटर सामके तुंबलेले आसा भितर आतां उदक आमकां दिसना पूण सामको चिकल भरलेलो आहा भितर आनी हे मेन गटर जे बांदला तेन्नाच्यान ओपनूच आसा अशें आमकां कळ्ळा ते रेजिडेन्शियल एरिया आसा हांगा लागीं तशेंच मेन मार्केट आहे आनी हांगा सामक्यो घाणी पसरल्या आनी तातूंतच हांगा सायडीक गाडे आसा जे फूड कोर्ट अशें म्हणजे तांकां खावपाचे आयटम हांगा विकतात आनी लोक थंयसर खावपाकूय रावतात अशें अनहायजेनीक कंडिशनान जे गाडे आसात हांगासर बारीक जे बिजनस करतात ताका बी ताजो त्रास जाता आनी हे गटर जे आसात ते साफ करपाची मागणी जायत आसा लोकां कडल्यान तशेंच जे बिजनसमॅन आसात तेंच्या कडल्यान पूण अजून पर्यंत ते सॉल्व जाल्लें ना
हेजेर लाद्यो येवपाक जाय अशी लोकांची मागणी आसा. पूण फाटली कितकीशीं वर्सां हे गटर अशेंच आसा. फुडें मेन जे रोड आसा मार्केटान वयता थंयसरूच ते ओपनूय आसा, बारीक मातशें बंद केला. जे चडशे गटर आसा ते सामके ओपन आसा आनी जे फूड हांगासर गाडे आसा खाणाचे तेज्या फाटल्यानूच सामको कोयर जाल्लो आसा. थंय सामके लोक कशे रावन खाता हे आमकां प्रश्नचिन्ह आसा. हाचेर मुन्सिपाल्टीन लक्ष दिवपाक जाय. गाडे हाडून घातले म्हणून जायना हांगासर एका जाग्यार, पूण थंयसर जे क्लिनिनेस आसा ते पाळपाक जाय. सरावंडींग एरिया सामकी क्लीन आसपाक, तेन्नाच लोकांक जे हायजीन आसा ते जातले. कित्याक हांगा रेजिडेन्शियल एरिया लागीं खुबशीं घरां आसा तेकाय हेजो त्रास जाता. जे गटरान जळारी जावपाची शक्यता आसा. आतां पावस थारला आनी आतां वत पडटा, तातूंत आनीक गटरान जळारी जातल्यो आनी जे रेजिडेन्शियल एरिया आसा तांकां बी तेजो त्रास जातलो. ताच्या पयलीं ही जी मागणी आसा लोकांची खुबशे वर्सां पयलींची, ती बेगींतल्या बेगीन मुन्सिपाल्टीन मानून घेवन हे गटराचेर लादयो घालच्यो. कित्याक हे मेन गटर हांगांतल्यानूच सगळो फ्लो जो आसा तो न्हंय कडेन वता. ताचेर बेगींतल्या बेगीन लादयो घालपाची गरज आसा. त्याच्या उपरांतूच लोकांची जी मागणी आसा ती जी मुन्सिपाल्टीन पाळून हे जे गाडे घातल्या थंयसरूच क्लीन करपाक जाय. खुबसो कोयरू आसा तोय क्लीन करून सगळे जे हायजीन आहा ते पाळपाक जाय. हे जे आता गटर आसा न्हू, ते गटर आता कितके वर्सां जाले ओपनूच आसा. आनी जे सायडीक घरां आसा, सायडीक शॉपां आसा, ते प्रॉब्लेम जाता तांकां. वास मारता सामको गटराचो. ते इतके वर्सां जाले ते ओपन आहा की अजून ताका लादयो पडना. इतके वर्सां आमी कितके वर्सां हे सांगत आहा की गटर ओपन आसा, सायडीक घरां आहा, शॉपां आसा. पण आतां ते गाडे जाल्यात. ते गाडे सगळे गाड्यात लोक बसता खावपाक, तांकां वास येता. आमचे हांगा च्याचे शॉप आसा ते लोक म्हणटा घाणी येता गटराचे. परत घरान जळारी जाता, जीव जाता, बारीक जीव येता तसले. आनी ते उदीक तुंबला की उदीक वचना ते थंयच कोयर सगळो कोयर साठटा. सगळं हे जाला की कितके आमी जर सांगता कितके फावटी सांगत हे आसा. गटर बांदला तेन्नाच्यान ओपनच आसा. आणि गटर बांधल्यापासून ते ओपनूच आहा. ताका लादयो अजून पडना. लादयो बांधल्यापासून ते ओपनूच आसा, तशें आसा. कांयच हे जायना, फरक ना ताका. आणि हे आता गाडे लायल्या पळय ते आपले वेस्ट खंय उडयता. आणि हे गाडी आता लायला न्हू, आता वेस्ट ते सगळे गटारान उडयतात. ते घस करून ओततात धरून गटारान पाणी. ते कितें कशें कितें न्ही आता ह्यो आता वत पडटा तेन्ना कितें प्रॉब्लेम जातलो. आणि वत पडले काय गटाराक आणि वास मारता सामको. वत पडले काय आणि जळारी तुमकां येता. जळारी येता. जळारी भरपूर सामक्यो घरान आमच्या घरान भरला जळारी. आणि जीव येता, बारीक जीव कसली. हांगा घरां आसा लागीं. तुमी मागणी कितें करता. मग बेगीतले बी आमची मागणी अशी आहे की ते गटाराक साफ करपाचे आणि एक तर लादयो घालपाचे. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दसरो जातकच दिवाळी रोखडीच लागीं पावतली. लोकांनी नरकासुराची तयारी चालू केल्या. वेगवेगळ्या थळार नरकासुराची सर्ती आमकां पळोवपाक मेळटात. खोर्ली सातेरी बॉयज स्पोर्ट्स अँड कल्चरल असोसिएशनान नरकासूर सर्त घडोवन हाडल्या. पळयात पुराय बातमी. खोर्लीच्या सातेरी बॉयज स्पोर्ट्स अँड कल्चरल असोसिएशनान नरकासूर सर्त घडोवन हाडल्या. ही सर्त फकत म्हापशा वाठारांत रावप्यां खातीरच आसतली. तशेंच ह्या सर्तीचे कांय नेम आनी अटी सांगपाक लागून आयोजकांनी पत्रकार परिशद घेतली. पळयात. जे वर्सा वर्स आमी सातेरी बॉयज स्पोर्ट्स अँड कल्चरल असोसिएशन इन असोसिएशन विथ स्ट्रॉंगर म्हापसा, आमचे म्हापसाचे MLA जोशुआ डिसोजा हांकां वांगडा घेवन आमी जो ट्रेडिशनल नरकासूर घडोवन हाडटा म्हापशान कॉम्पिटिशन. परत एकदा सांगता ते फक्त म्हापशेकारां खातीर आमी घडोवन हाडटा. वॉर्ड 20 जे म्हापसान वॉर्ड आहा, म्हापसा मुन्सिपाल्टीक लागता, त्या 20 वॉर्डान हे नरकासूर कॉम्पिटिशन आमी घडोवन हाडटा. ओन्ली फॉर म्हापसा एरिया, म्हापसा मुन्सिपल एरिया 20 वॉर्ड्स. Narkasur to be strictly made by using only biodegradable material, wood, bamboo, paper mesh and recyclable material only. Height should be between 10 to 15 feet. याच्यामध्ये height असपाक जाय. Use of thermocol, metal or plastic will lead to disqualify. The Narkasur should have the resemblance of the human body. म्हणजे ह्युमन बॉडी असपाक जाय. नाल्यार थोडे जाण स्केलिटन बीन करता. तशें ना आता राक्षस रावण जो आसा ते हितून तो जावपाक जाय. मागीर गोल्ड अँड अदर ऑर्नमेंट्स टू बी मेड बाय इको फ्रेंडली मटेरियल ओनली. थोडे जाण स्पंज वापरता आनी कितें वापरता. सो थर्माकोल बीन न वापरता पुठ्ठेचो बीन तसो यूज करून इको फ्रेंडली जावपाक जाय.
ओव्हरऑल द नरकासूर मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव्ह. सिंगल स्पीकर विथ ट्रेडिशनल म्युझिक, जशें आमी म्युझिकेचे सांगले, फक्त एक स्पीकर जेन्ना जज वयतले तेन्ना जजिंग क्रायटेरिया स्पीकराचेरूय आसतलो, कारण सिंगल स्पीकर आसपाक जाय आणि लायट सारखे जाय तितलेच आसपाक जाय. रजिस्ट्रेशन फी फक्त 500 रुपया आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. 13 हवामान निरीक्षण केंद्रांतल्यान आयतारा फकत वाळपय आनी सांखळी हांगा पावस पडलो. या सप्तकात सुरवात करताना कितें अपेक्षा करची हाचेर एक नदर मारया. मंगळारा मेरेन येल्लो अलर्ट दिला. कांय वाठारांत पावस गडगडो आनी वादळी वाऱ्यासयत हजेरी लायतलो. मंगळारा उपरांत उरिल्ल्या सप्तका खातीर अजून हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना, पूण परिस्थिती बदलू येता. हवामान विभागाचो अदमास. मंगळारा येल्लो अलर्ट. 40 किलोमीटर वेगान खर वारे. मंगळारा उपरांत हवामानाची शिटकावणी जारी करूंक ना, पूण परिस्थिती बदलूंक येता. मंगळारा सकाळी चडशा वाठारांनी धुके पडपाची शक्यताय आसा. मळब नितळ उरतले. तापमान 33 डिग्री सेल्सियस मेरेन वाडटले, पूण आर्द्रताय चड आसल्यार तापमान 40 डिग्री मेरेन पावूं येता. लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. चडशा वाठारांनी सकाळी धुकें. नितळ मळब, दनपारां उश्ण. तापमान 33 डिग्री आनी उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस. बोट दर्याक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.